गोंयच्या रस्त्यांनी केल्या गोंयकारांची तकली गरम. फोंडकुलांतल्यान गाडयो चलोवन लोकांचे सुटपाक लागला पाशियेस. दिवचल असनोडेच्या रस्त्यात लागल्यात सरकाराची बोनेरां काडपी तकटे. कोळसो येरादारीच्या विरोधात गोंयांत कोळसो नाका एनजीओची मोहीम सुरू. दक्षिण गोंय रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या कामाक 2 ऑक्टोबराच्यान आरंभ. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक आनीक एक खावटें. फोंडेचो नगरसेवक यतीश सावकार बसलो भाजपाच्या कमळात. भाजपा सरकार शेतकार विरोधी. कंत्राटी शेतां हे उतरच उडयात काडून नवी ओडीपी होवूय षडयंत्राचो भाग. म्हापशेच्या शेतकारांचो सणसणीत आरोप. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. देशान फाटल्या 24 वरांत 70,589 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली. देशांतलो कोरोना बाधितांचो एकूण आंकडो 61 लाखांचेर पावला. फाटल्या 24 वरांत 776 जाणांच्या मरणाची नोंद आसा. जाल्यार 84,877 जाण कोरोना मुक्त जाल्यात. भारतात एका दिसात 70,589 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 776 जाणांक जीव वगडावचे पडल्यात. जाल्यार 84,877 पेशंट बरे जाल्यात. आता मेरेन भारतात 61,45,291 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशी 9,47,000 पावल्यात. 96,318 जाणांचे मरणाची जाल्यार 51,01,397 पेशंट दुयेंस मुक्त जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोनान नाकापुरो करून सोडिल्लीं भारतांतलीं ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रान 13,51,000 नोंद केल्या. आंध्र प्रदेशाच्यो केसी 6,81,000 पावल्यात. 5,86,000 हो तामिळनाडूचो आंकडो. जाल्यार उत्तर प्रदेशांतली नोंद 3,90,000 जाल्या. पुराय संवसाराचे परिस्थितीचेर नदर घालीत जाल्यार दिसून येता एकाच दिसात संवसारभर सुमार 2.5 लाख केसी मुखार आयल्यात. एक्टिव्ह केसी 3,35,00,000 पावल्यात. 10,06,000 लोकांक मरण येयल्ल्याची नोंद मेळटा. जाल्यार 2,48,00,000 पेशंट बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोनान घाम काडिल्ले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिकेचो आंकडो 70,09,000 पावला. 61,45,000 नोंद करत भारत दुसरे सुवातेर आसा. 47,48,000 हो ब्राझिलाचो आंकडो. रशियेंतल्यो केशी 11,59,000 पावल्यात. जाल्यार कोलंबियाचो आंकडो 8,18,000 जाला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. 2021चे सुरवेक आमचे कडेन कोरोनाचे वासीन आसतले. केंद्रीय भलायकी मंत्री हर्षवर्धनान सांगले. देशभरात 3 वासिनां तयार केल्यात आनी तांच्यो क्लिनिकल ट्रायली सुरू आसात, ताणें सांगला. कोरोना महामारीचेर परिणामकारक वासिनांची माहिती आसपी पोर्टल भलायकी खात्यान मंगळारा लॉन्च केले. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वेबसायटीचेर हे पोर्टल आसा. वासिना विशीं समकालीन संशोधन, विकास आनी क्लिनिकल चाचण्यांची माहिती दरेकाक ऑनलायन पळोवपाक मेळटली. ह्या पोर्टलाचेर देशांतल्या हेर वासिनांची माहिती मेळटली. 2021च्या सुरवेक कोरोना महामारीचे वासीन तयार जातले. देशात तयार केल्ली 3 वासिनां सध्या क्लिनिकल ट्रायलाच्या टप्प्यात आसात. ही 3 वासिनां क्लिनिकल ट्रायलाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आनी तिसऱ्या टप्प्यात आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. भाजपान मगोपाच्या फोंडे गडाची तटबंदी फोडपाक सुरवात केल्या. मगोपाचो फुडारी आनी फोंडेचो नगरसेवक यतीश सावकार भाजपान भितर सरलो. अशें आसलें तरी मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार बे म्हणपाक तयार ना. भाजपाचे हे कृतीचो ताणें निशेध केला. भाजपा नाका जाल्ली कारस्थाना करून आपले थडगे बांदता अशें सुदिनाचें म्हणणें. भाजपाचे हे कृतीक लागून तांचे कार्यकर्ते निर्शेल्यात. 2022चे वेंचणुकेंत हाचो तांकां फटको बसतलो अशें सुदीन म्हणटा. भाजपाचो राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरान सावकाराक भाजपात येवकार दिलो. विधानसभे प्रमाणूच आता फोंड्या पालिकेतूय शक्त वाडोवपाची गरज आशिल्ल्याचें तेंडुलकरान म्हटलें. हेर पक्षाचे आमदार, नगरसेवक, पंच वांगडी आनी हेरांक आपल्या पक्षात घेवपाच्या भाजपाच्या कृतीचो सुदीन ढवळीकरान निशेध केलो. मोगोपाक फोडपाचो भाजपाचो हो पयलो यत्न न्ही. ह्या आदी भाजपान मोगोपाचे 2 आमदार फोडून हाडिल्ले. तशेंच भाजपान काँग्रेसीकूय आनीक एक धक्को दिलो. रवी नायकाचे 2 पूत रॉय आनी रितेशान भाजपात प्रवेश करून काँग्रेसीचेर स्ट्रायक केल्लो. रितेश खंय भाजपाच्या तिकीटाचेर,
सुदिना आड मडकयच्यान विधानसभा वेंचणूक लढयतलो. भारतीय जनता पक्ष आज प्रत्येक दुसऱ्या पक्षांतले मनीस आपूण घेवपाक सोदता. हांव तांकां शिटकावणी दिता की तुमी हें फक्त येता ते 2022 पर्यंत करताय. मागीर तुमचे कडेन ही परिस्थिती आसची ना. तुमी जर अशें करपाक लागले तुमचे कडेन फुडें मनीस आसचेना उबे रावपाक. अशी परिस्थिती तुमच्या हातूंत जातली हें लक्षांत दवरा. कारण आज जरी तुमचे कडेन सत्ता आसा तरी फाल्यां ती आसतली की ना हें कोणाकूच खबर ना. हेचेर दुसऱ्याच्या पक्षांतले मनीस जेन्ना तुमी घेता तेन्ना सदांच खंय ना खंय आपल्याच पक्षांतले किंवा आपल्याच पांयार कोण तरी फातर मारता हें लक्षांत दवरचें आनी काम करचें. कारण खूब गोश्टी जाल्यो. मगो पक्षांतले आमदार तुमी व्हेले, काँग्रेसांतले आमदार तुमी व्हेले, तरी तुमकां अजून सॅटिस्फॅक्शन ना. हें पळोवन वायट दिसता. आनी लोवेस्ट लेवल ज्यो पंचायती आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, थंय तुमी कितें करपाक लागल्या हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की तुमच्या पांयेपोंची वाळू घसरत चल्लेली आसा आनी खंय ना खंय एक दीस ही वाळू कोणच्यान नाच जातली आनी तुमकां जो भितरलो जो फोण आसतलो त्या फोणांत कोण पडटले हें तुमी लक्षांत दवरपाक जाय. तुमी एके वटेन म्हणटा 4000 आमचे कार्यकर्ते आसा म्हणटा आनी दुसरे वटेन बारीक पक्ष जे आसा तांचे तुमी कार्यकर्ते व्हरपाक पळय सोदता. हेचे वयल्यान एक सिद्ध जाता तुमची संघटना खिळखिळी जाल्या. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनाच्यो मागण्यो सरकारान रोखड्योच मान्य करून घेतल्यो. पूण बस धनियांच्यो मागण्यो पुराय करपा कडेन सरकार वेळ काडटा. हातूंत अर्थीक वेव्हार जाला अशें आमकां दिसता. आमचे कडल्यान टेबला पोंदच्या अर्थीक वेव्हारांची अपेक्षा आसा जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगचें आमी दिवपाक तयार आसात. खाजगी बस धनी संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान म्हटलां. कोरोनाक लागून हेर घटका प्रमाण खाजगी बस वेवसायांचेर संकट येयला. देखून गोंयच्या खाजगी बस धनियांचो एका वर्साचो रोड आनी पॅसेंजर टॅक्स माफ करचो अखिल गोंय खाजगी बस धनी संघटनेन येरादारी खात्या कडेन मागला. हे मागणे बरोबरच बसींची इन्शुरन्स स्कीम, फ्युअल सबसिडी अश्यो हेर मागण्यो जाग्यार घालच्यो अशें मागपी निवेदन तांणी मुख्यमंत्र्याक भेटयलें. जवळ 20,000 लोक ह्या धंद्याचेर डिपेंडंट आहा आनी हितून सगळे गोंयकार आनी भुमिपुत्र जे आहा बहुजन समाजातले लोक आहा. तर हे बहुजन समाजाचे सरकार तांकां लागून आयज कसलोच निर्णय घेयना. डीलर असोसिएशनाच्या रिप्रेझेंटेशनाचेर सरकार इमिजिएटली निर्णय घेता, 50% स्कीम लागू करता. हे दिसून येता की खंय तरी हितून आर्थीक मोठो वेव्हार जाला आनी खंय तरी सरकारांतले कोण घटक आहा तांकां योग्य तरेन पयशे पावयल्या आनी ताका लागून थंय निर्णय घेता. आनी हांगासर आमी जो भुमिपुत्र जे सत्यान आमी मागता सरकारा कडेन, ज्यो बसी चलोवंक ना म्हणून 1 वर्साचो रोड टॅक्स आनी पॅसेंजर टॅक्स सोडून मागता, तर तेचेर सरकार निर्णय घेयना. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक विचारपाक सोदता की सरकाराक जर आमचे कडसूनय जर कितें जाय, पयशे जर जाय अंडर टेबल बी कितें जाल्यार सरकारान तें सांगचें आमकां प्रमोद सावंत. आमी दिवपाक तयार आहा सगळें काडून. आनी पूण जाता तितले बेगीन आमकां सरकारान खंय तरी न्याय दिवचो हें आमी मागता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. वास्को सावन कर्नाटकांतल्या हॉस्पेट हांगसर कोळशाची येरादारी करपा खातीर रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचो विशय सद्याक बरोच गाजता. रेल्वे रुळाचे भोंवतणचो लोक ह्या दुपेटीकरणाक विरोध करता. दुपेटीकरणाचो कितें परिणाम जातलो हें लोकांक सांगपा खातीर गोंया कोळसो नाका NGO 2 ऑक्टोबराच्यान मोहीम राबयतलो. चांद्राच्यान हे जनजागृताय मोहिमेक सुरवात जातली. सरकाराच्या सागरमाला प्रकल्पाचोय तांणी अभ्यास केल्ल्याचे हे संघटनेन म्हटला. गोंय हे कोळशाचो आगर करपाचो प्लान केल्ल्याचो आरोपय संघटनेन केला. पहिले स्पष्टपणे सांगता, पॉलिटिकल मुवमेंट न्हू, हो साध्या लोकांचो मुवमेंट. हो मुवमेंट आमी घडोवन हाडला. ताचें कारण म्हणल्यार कोळशाचे विरोध. गव्हर्मेंटान आमकां, आमचे गोवा गव्हर्मेंट पासून इंडियन गव्हर्मेंट आमकां काळोखान दवरले आसात. इतलीं वर्सां जालीं हो कोळसो MPTंतल्यान कर्नाटका वता. कोणाच्या फायद्याक आनी कित्याक म्हणून आमी स्टडीज केली तेन्ना आमकां कळून येयलें हो कोळसो गोंयांतल्यान कर्नाटका वता. सद्याक तो थोडोच कोळसो आसलो, आतां तो भाडो थोडो ताची कॅपेसिटी वाडत जाता.
हाजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दवरचें. आमी आतां अवेरनेस करूंक चिंतला. यात्रा म्हणचे एक अवेरनेस सगळे आख्ख्या गोंयभर आमी अवेरनेस करूंक सोदतात. आमी 2 तारखेर ऑक्टोबराचे एक यात्रा म्हणजे अवेरनेस म्हणून आमी आख्ख्या गोंयभर 2 तारखेर चालू जातले ते नोव्हेंबर 2 तारखे ऑक्टोबराचे म्हणल्यार नोव्हेंबरान पासून ती काबार जातली. जी आमची स्टडी केल्या ताका जर खबर ना जाल्यार आमी तांकां आमचे प्रेजेंटेशन दाखोवन जी आमी स्टडी केल्या तितून स्वत तें कितें आसा तें आमी 2025 पासून कितें आमच्या गोंयांत जावपाचें आसा आमचे फुडले पिळगेक कितें घडपाचें तें आमी तांकां दाखोवंक सोदतात. डिबेटाक वसात आनी आमचे लागीं आमचे प्रश्न करतात, आमचे दाखयतात, जे आमचे प्रूफ आसात, जी आमी सागरमाळेच्या प्रोजेक्टाची स्टडी केल्या तांकां डिबेटाक तांकां आमी दाखोवंक सोदतात. Because this is the biggest fight and we believe that people will triumph. लोक कितें करूंक जाय ते डेफिनेटली सगळे स्टेप्स घेतले पूण आमकां अपेक्षा आसा की होपफुली गव्हर्नमेंट विल लिसन टू द पीपल अँड स्टॉप दिस प्रोजेक्ट. दॅट इज आवर फर्स्ट स्टेप. वी हॅव टू फर्स्ट टेक द गव्हर्नमेंट इन टू कॉन्फिडन्स अँड गेट देम टू डू वॉट इज रायट. गव्हर्नमेंट आयकना जाल्यार मुखाल्ले सगळे स्टेप्स आमकां ओपन आसा. Today what we see is all our fields are being filled up just to lay a second track, and the second phase of that expansion of railway network will be about 10 tracks in Chandor, which they will do it in a second phase by filling up a lake as well as the green lush agricultural fields. It's going to pollute the whole place, and when this continues at such a large scale, I cannot imagine what is going to happen later. I am asking the government through this press conference to just think over this and stop this menace of coal and double tracking in Goa. म्हाका दिसता आतां फुडाराक गोंय आमगेलें खाड्या जावपाक. ताका लागून आमी निश्चित माताय सरकाराक, सेंट्रल सरकाराकूय सांगूंक सोदताय, गोंयच्या सरकाराक सांगूंक सोदताय, तुमी हो कोळशा जो आहा पळय तो बंद करचे. कोळसो गोंयांत नाका आनी आमकां भुरग्यांक सांबाळून दवरूंक जाय गोंय कितें न्ही खात्या. आयज भलायकी सगल्यांगे बिगडत आसता आनी फ्युचराकूय आनी बिगडना जाच्या. आमी आतां निश्चित माताय कित्याक ह्या कोळशा लागून आमगे जे आमकां ऑक्सिजन दिताय ती झाडां कातरूं पडटाय, ती झाडां सांबाळून दवरची. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परत एकदा फोंडकुलांच्या रस्त्यांची खबर. हे खेप दिवचल अस्नोड्या रस्त्यांची. गोवा 365 रस्तो दर्शनाची मोहीम चालूच दवरल्या. आयज घेयात दर्शन अस्नोडा ते मुळगांव दिवचल रस्त्याचें. रस्त्याची चाळण जाल्या. थळावे ताका लागून खुबळ्यात. हालींच गोवा 365 गोंयच्या रस्त्यांचो आखो देका हाल दाखोवपाक सुरवात केल्या. ही अस्नोडे आनी मुळगांवच्या रस्त्याची अवतिकाय. भुरग्यांनी हो विशय हायलायट करपा खातीर कसलो मार्ग सोदून काडला तो पळयात. आयज हांगाच्यान गोंय राज्याचे सभापती, मुख्यमंत्री, माजी मंत्री, माजी आदी सगळे हांगासरल्यान वता. हो मुख्य रस्तो जो बिचोले आनी म्हापश्याक जोडलेलो वयता तेजी ही दुर्दशा आनी पुर्तुगेज टायमाचो हो पूर आयज अशी ही दशा कोणूच ताका वाली नाका अशें आमकां दिसून आयिल्लें आसा. आयज हाका जर तुमी रिपेरींग करना जाल्यार तो करून मोडटलो आनी आमकां रोड हो ना जातलो. आमकां म्हाका दिसता फेरी बोर्ड घालची पडटली ह्या पाराक अशें आमकां दिसता. सरकारान दुर्दशा करून उडयल्लेली आसा. हांव सरकाराक मागणें करता पावसकार सराक, मुख्यमंत्री की हांगासर तात्काळ हांगासर उपाय करचे, कोणाक तरी धाडून करचे, हेका कितें तरी प्लीज हांगासर लक्ष दियात सामकोच. कारण खंयचो म्हणून होणको सुकयतले सामकें. आयज उदक ना म्हणून ते होणके दिसता. जर पावस पडलो जाल्यार थंय कांयच दिसना. प्लीज तुमी हांगासर तारकान तुमी हें करात. जर गेल्या फावट तुमी मुर्रास घालून गेल्ले तशी परत मुर्रास घालपाक येयले जाल्यार हांव परत ती आडयतलो लोकलांक घेवन. मुर्रास घालूंक दिवनाका. कितें तो परमनंट उपाय करात. कित्याक 2 दीस जाले पावस गेला, आतां पावस वयतलो, काय कितें तरी करात. गोवा 365 खातीर मुळगांवच्यान महेश गोवेकार. परतून घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उसगांवच्या मार्केट प्रकल्पाच्या सोपो कलेक्शनाचे रिटेंडर काडपाचो निर्णय SGPDन घेतला. मंगळारचे बसकेन हो निर्णय घेतलो. नुस्त्याच्या होलसेल मार्केटांत गोंयच्या नुस्तेकारांक होलसेल रेटीन नुस्तें विकपाक मेकळीक दिवची अशें बसकेन थारलां. उसगांवच्या मार्केटांत अतिक्रमण केल्ल्यांक नोटीशी धाडपाचो निर्णय SGPDन घेतला. द साऊथ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन मंगळारा बसका घेतली.
बसकेक विल्फ्रेड डिसा तशेंच मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हेवूय हजर आसले. सोपो कंत्राटदार थकबाकी दिनासले देखून सोपो कलेक्शना खातीर रिटेंडर काडपाचो निर्णय ताणें घेतलो. आनी आतां आमकां कळना ती कितू पयशे ताजे आनी आमी डिसिजन घेयलां आमी तेगे टेंडर करपाक. आमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिलां आमगेले गोंयकार भाव हे होलसेल मार्केटांत पयलेसच 30-40 वर्सां जालीं बिजनेस करताले, होलसेल नुस्तें घेताले, बॉक्स घेताले आनी बॉक्सां विकताले. तांकां आतां आमी कोवीड जायत पोत मार्केट स्टार्ट जायसो हें बंद दवरलो आहलें. आतां तेणी रिप्रेझेंटेशन दिलां सगळे मेंबरांकूय दिलें तेणी आनी आमी तें डिसिजन घेयलां तांकां पोत थिंगा होलसेल घेवन होलसेलूय करपाक. दुसरें आमगेले उसगांव प्लॉट आहा, आमगे ते प्लॉट आख्खो ऑक्युपाय केला. कोण कोणे हें गायले, शेड गायले, लायट गेयले आनी कितें केलां. आमी जे कितें पयशे फिक्स केले ते पयशे तो कॉन्ट्रॅक्टर पयशे दिना अशें म्हणून आमी नोटीस केली. ताका टर्मिनेट करपाचें हें केलां बट आफ्टर आस्किंग लिगल एडवायस ऑन हाव टू गो अबाउट. आमचे सगळ्यांचे सेंटिमेंट असो आहा की ते ताचो टेंडर जावचो आनी जो फिगर डिसायड केला ऑथॉरिटी तो फिगर येवचो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. सरकारान नव्या शेतकी बिलांतल्यान कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हें उतर काडून उडोवचें. संसदेत पास केल्लो नवो कायदो हो फकत भाटकारांच्या फायद्याचो. मुणकार आनी कुळांक तो पिळून काडटलो. ओडीपीचो नवो प्लॅन हेवूय भाजपा सरकाराचे शेतकारांच्या विरोधातले षडयंत्र. ज्या ज्या गांवांनी ओडीपी लागू जाला थंयच्या शेतकारांनी नव्या प्लॅनांतल्यान आपापली नांवां तपासून घेवची. बोडगेश्वर शेतकार संघटनेन समेस्त गोंयकारांक उलो मारला. म्हापशेच्या बोडगेश्वर शेतकरी संघान पत्रकार परिशदेंत भाजपा सरकारान शेतकारांच्या पानांत कितें वाडून दवरलां ताचेर उजवाड घातलो. संसदेत हालींच पास केल्लें शेतकार बील आनी म्हापशेचो नवो ओडीपी प्लान ही षडयंत्र असो जाहीर आरोप हे संघटनेन केला. म्हापसा ओडीपी प्लॅनांतल्यान गायब केल्ली शेतकारांची नांवां आसा तशी परत हाडात अशें तांणी मागलां. एकूच जर शब्द कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जर डिलीट केलो जाल्यार शेतकार भावाक जो हमी भाव जो म्हणटा जी मंडीन पिकेल्या उपरांत जे आमी बटाट टमाट दाळ तांदूळ पिकेल्या उपरांत आमकां खंय व्हरपाची गरज नासची ना तो जाग्याचेर व्हरपाक येतले. केन्ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग डिलीट करात. गोंयांत तरी आमचे कडेन 1 एकर 2 एकर म्हणजे 4,000 5,000 एक खाणीच्या हिशोबान गेलेले आमचे कडेन 2 3 4 खाणी आसता. हेजे जास्त आमचे शेतकाराकडे जमीन आसता. आता नॉर्थाक गेले, सावथाक गेले, इस्टाक गेले तर ते लोकांकडे जमीन जी आसा एकराचे एकर आसा. पूण एकराचे एकर आसल्याकडे काही भाटकार जे आसात न्हू तांकां काय प्रॉब्लेम ना कारण तेच स्वता शेतां करतले ते कोणाची कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग दिवचे ना. पूण आमी जर आसामाक जर गेले, बिहाराक जर गेले, युपीक जर गेले अशीच जमीन त्या सरकारान सुद्धा अशीच एससी समाज एसटी समाज बारीक समाजाक ही जमीन कसपाक दिलेली आसा. ते लोकांक हे बीजेपीचे सरकार कॉन्ट्रॅक्ट शब्द जो आसा न्हू आता आयकून घेयात. हो कॉन्ट्रॅक्ट तेंचे कडल्यान जबरदस्ती करतले बीजेपीचे सरकार आणि तेंच्या कडल्यान दादागिरी करून जमीन ही काडटले. नांवां आमची शेतकार भावांची बेगीतल्या बेगीन ड्रायन प्रागाचे सांगता तूं नांव भितर रोलान हाडपाची आणि ते बी तुजो टर्म सोंपच्या पयलीं. म्हापसा ओडीपी प्लानाची देख दितना म्हापशेचो आदलो आमदार फ्रांसीस डिसोजाचें नांव म्हापशेच्या प्लॅनांतल्यान गायब जाल्ल्याचें बर्डेन लक्षात हाडून दिलें. म्हापशा बरोबर मेळावलेचें उदाहरण दितना विश्वजीतय सेटिंग करूनच भाजपात गेल्ल्याचो आरोप ताणें केला. पळयात. म्हणजे म्हापशेच्या आमदाराचें नांव सुद्धा ह्या बुकांसून काडलेलें आसा. म्हापशेचो बाबाचो जो आसलो डॅडी जो आसलो म्हापशेच्या आमदाराचो एक्स एमएलए फ्रांसीस बाब डिसोजा तेजें सुद्धा नांव थंयसर ना. पीटीसी नंबर 158 आणि 159 तेजी नांवां आसा. तो सुद्धा एक टेनंट आसा म्हणजे ऑक्युपंट आसा तेजी सुद्धा नांव काडलेलें आसा. तो भुरगो म्हणटनाचेर ताका पळयता आसतले अशें तरी म्हाका दिसता. ही स्कीम हे भारतीय जनता पार्टी सरकाराचे पुरेपूर नियोजन आसा शेतकार भावांक हे फुटोवपाचें. तेतून दुसरी गजाल महत्वाची म्हणजे मेळवली वाळपय ते गांवाची सुद्धा रेट हे ऑफिशियल गॅजेटीचेर ही मेन्शन केलेली आसा. हेतून मेळवली गांवाची रेट जर तुम्ही डिक्लेअर करून सांगतात की अमकी आसा आणि ते तेन्नाच्या 2013 पासून त्यांचे नियोजन आसा शेतकऱ्यांक कशें लुबाडणूक करपाची शेतकऱ्यांक कशें फुटोवपाची. कारण विश्वजीत राणे जर भितर जर गेला बीजेपी तर हे पुरेपूर सेटिंग करून गेलेलो आसा असो आमचो आरोप आसा.
गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो सुप्रिमो विजय सरदेसाय हाचेर उलयला. लोकांची शेतां कॉर्पोरेट लॉबिंग दिवपाचो भाजपा सरकाराचो प्लॅन आशिल्ल्याचें तो सांगता. सेंटराचें फार्मर बील जें आहा तातूंत देशाची शेतां कॉर्पोरेट लॉबिंग दिवपाची सरकारान डिसिजन घेतलें. बीजेपीक फार्मिंगाचें पडूंक ना. बीजेपीक कन्वर्जन करप हें तांचो फोकस आहा. कन्वर्ट द फार्मर, give his assets to the corporates, convert the land, agricultural land into non-agricultural. This is their focus. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.